Page 122, I-12, Kol Kol Konan Polla. देव बरो दीस दिवन तुमकां सगल्यांक तुका देव कृपा दिवं. माय मोगाचो येवकार दिता ह्या मिसान वांटो घेवच्याक तुमकां आनी सगल्या संवसारांत आसलेल्या आमच्या भाव भयणांक कित्याक तीं ह्या मिसान वांटो घेतात. आयज आमी देवाक दिनवास या फेलिक्स जोझफा पासत ताका जे फावोर जाय आनी ते मेळ्ळेले आसात आनी स्पेशल इंदेसांव मेलिबाब जे आसा ते आनी देवाक हांव आर्गां दितां कित्याक देवान खूब म्हजे पासत बरेपण केलेलें आसा आनी तुमी सदांच म्हजे पासत मागतात हांव तुमचे पासत मागतां. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. भयणीन आनी भावनो, देव आमचे पासत सगलो गोत जियेता आमचे सगळेंच आसा आनी आमी ताचे सगळें आसा पूण केन्ना केन्नाय सट करून आमी ताचे सुरक्षेने पयस वेता आनी पयस गेलीं की ना एकदम पयस पावता. तर असल्या वेळार मागीर आमकां परतून येवपाक कठीण जाता. पूण आमी तर हुंयसर गेल्या आनी हिंसोयथान ताचेशी परतून सरोंक सोदता तें तर मनांत हाडीत आनी ताचे कडेन तर आमी विनंती करीत रोखडोच तो आमकां बक्षिता आनी परतून आपल्या एकवटान तो दवरता. ताचे विंगेत तो आमकां सदांच दवरून आमचें जिवीत चलोवंक तो आदार दिता. ह्या वेळार आमचे हात जोडया, दोळे बंद करया आनी काळजान थावन आमचें दूख ओळखून घेवया आनी देवा कडेन आनी एकामेका कडेन बक्षणे मागया. हांव पातकी सोरपोदेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सुरपुदेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. कोणवाळ्या बापा, तुजी काकलूत आमी खालतेपणी मागता. प्राचित्त वरवीं आमकां नितळ कर आनी बरें करण्यानी आमचें जिवीत सुफळ करूंक आमकां शिकय. खऱ्या मनान तुजे कायदे पाळूंक आमकां आदार दी आनी वाटेर कसलेंच आडकोळींक सांपड नासतना पासकांची परब समरुंबूंक आमकां पावय. आमच्या सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. सुटकेच्या पुस्तकां वेलें वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान मोजेसाक म्हणलें, चल देंव आतां, कित्याक इजिप्टांतली तुवें भायर काडली ती तुजी पोरजेन पातक केलें. हांवें तांकां वाट नेमून दिल्ली ती तांणी रोखडीच सोडली. कोडयलेल्या भांगाराचो एक पाडकुलो करून तांचे मुखार ती साश्टांगी पडली.
आनी ताका बसूंक तांणी ताका योदनाचो बोली भेटयल्यो. तांणी म्हणलें, इस्रायेला, हो आसा तुजो देव. ताणेंच तुमकां इजिप्टांतली भायर काडल्यान. सर्वेस्परान मोजेसाक म्हणलें, ही पोरजां निबोर मानेची म्हूण म्हाका बरें गमोन आयलें. म्हाका सोड आतां. म्हजो राग तांचेर चलतलो आनी तांचो हांव भस्म कोत्तलो. पूण तुका हांव एक व्हड राश्ट कोत्तलो. पूण मोजेसान सर्वेस्परा आपल्या देवाक तोंड करपाक तांकां अशें प्रार्थन केलें, सर्वेस्परा, तुज्या बावल्याचे पदवेन आनी आतांच्या बोलान तुवें तुजे पोरचेक इजिप्टांतली भायर काडून हाडली. तर कित्याक म्हूण आतां तुजो राग तिचेर जळोवंक दितलोय? ताचो घात घेवपाक, दोंगराचेर तिमोरून वचपाक आनी प्रितिमे वेलें तांकां नाच करपाक ताणें तांकां भायर काडून हाडलीं अशें तूं इजिप्तकारांक म्हणूंक दितलोय? तुजो जळटो राग निवूं दी, तोंड जा, आनी तुजे पोरजेचेर हें नोस्ट येवंक दिवं नाका. अब्राहम, इसाक आनी जाकोब तुज्या चाकरांचो उगडास कर. तांकां तुवें तुजेच नांवान सोपूत घेवन अशी भास दिल्याय. मोलबाच्या नोखेत्रां परी हांव तुमची सोसोत वाडयतलों आनी हो तुमकां हांवें बसयल्लो तो सगलो दीस तुमचे सोस्तीक दितलो आनी ती तो सदांकाल आपलें दायज कशें भोगतली. आनी सर्वेस्पर तोंड जालो आनी जें तो आपले पोरजेचेर नोस्ट हाडूंक सोदतालो तें ताणें सोडून दिलें. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, तुजे पोरजेचो तूं मोग कोत्ताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. सगलीं म्हणया, तुजे पोरजेचो तूं मोग कोत्ताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. एरोबाशी ताणें एक पाडकुलो घडलो. कोडयलेल्या भांगाराची मुर्तीची ती पुजा करूंक लागली. आपले मैमेवोन देवाक सोडून तोंड कातोल्या वयलाची तांणी मुर्ती दवरली. जबाब, तुजे पोरजेचो तूं मोग कोत्ताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. इजिप्टान ताणें केल्लीं वळतीं कोतुवां, कानाच्या देसान नवलां विस्मिता, तांबड्या दर्यान अजापाचे चमकोतार, तरी देवाक आपल्या तारकाक ती विसरली. जबाब, तुजे पोरजेचो तूं मोग कोत्ताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. देखून तो तांचो नाश करूंक येवजितालो, पूण भस्म करूंक आयतो जालोलो राग पेल्यान काडच्याक ताचे खातीर विनंती करून तांचे मुखार जालो उबो. मोजेस ताणें विचून काडलोलो. जबाब, तुजे पोरजेचो तूं मोग कोत्ताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. उद्गाराक सगलीं उबीं रावया. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. ताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. जोआमा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून जुदेवांक म्हणलें, हांवूच म्हजे विशीं गोवाय दीन जाल्यार म्हजी गोवायकी नीज न्हय. म्हजे विशीं गोवाय दितलो दुसरो कोण आसा, आनी जी गोवाय तो म्हजे विशीं दिता ती नीज म्हूण हांव जाणो. तुमी तुमच्या निरोप्यांक जुआं अशीं पाठयले आनी ताणें स्वता विशीं गोवाय दिली. हांव मनशाचे गोवायकीचेर दवरलोलो ना,
पूण हांव असो उलयतां जाल्यार तुमच्या तारुणा पासत उलयलां, जो हांव एक जळटो आनी लोकलोकीत दिवो जावन आसलो आनी ताच्या उजवाडाक इलो वेळ मुरगोटूंक तुमकां बरें दिसलें. पूण म्हाका आसा ती गोवायकी जुवांवाचे गोवायकी परस व्हड. जीं कामां बापान म्हाका संपादूंक दिल्यांत हांव कोत्तां तींच कामां बापान म्हाका पाठयलां म्हूण म्हजे विशीं गोवाय दितात. आनी म्हाका पाठयलेल्या बापाकूच म्हजे विशीं गोवाय दिल्या. ताचो ताळो तुमी कदींच आयकूंक ना, ताचें रुपूय तुमी कदींच पळोवंक ना आनी ताचो सोब तुमी तुमचे सोबे रिगूंक ना, कित्याक जाका ताणें धाडला ताचेर तुमी विस्वास ठेविनात. शास्त्रां लिखीनांनी शासनाचें जिवीत आसा म्हूण समजून तुमी ती चीत घालून वाचतात. खरें म्हणल्यार तीच म्हजे विशीं साक्षी दितात. तरी पूण तुमकां जिवीत मेळच्याक म्हजेशी येवंक तुमी राजी नात. मनशाचो जो मान म्हाका मेळत ताची हांव पर्वा करीच ना. पूण हांव तुमकां पक्की वळखतां. देवाचो मोग तुमचे सोबे नाच. म्हज्या बापाचे नांवी हांव आयलां आनी तुमी म्हाका मानून घेनात. दुसरो कोण आपल्याच नांवां आयलो तर ताका तुमी मानून घेतल्यात. पूण एकल्याच देवा कडचो जो मान येता ताची तुमी पर्वा करीच नात. बापा मुखार हांव तुमकां लावन दितलो म्हूण समजूं नाकात. मोइजेसाचेर तुमी विस्वास दवरतात तो तोच मोइजेस तुमकां लावन दितलो. तुमी मोइजेसाचेर विस्वास दवरलेलो जाल्यार म्हजेरूय विस्वास दवरतले आसल्यात, कारण ताणें बरयलां तें म्हजे विशीं बरयलां. पूण ताच्या बरोवपाचो तुमकां विस्वास ना जाल्यार म्हज्या उतरांचो कसो म्हूण तुमकां विस्वास आसूं येत. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. भयणीनो आनी भावनो, आमी चिंतता न्हय, आनी खूब पाटी ही आमची चिंतनां आमीच घेवन एक आमचो म्हणल्यार हितूं एक म्हणजे आमचें जिवितूच मांडटा. तातूंतल्यान संवसार मांडून घेता अशें जाता. एकदां अशें जालें की एकलो आपूण चिंततालो पळय ते प्रमाणे ताणें एकले वस्तुरीक पळयली आनी त्या आपल्या चिंतना प्रमाणे ती ताका सांपडली, मेळ्ळी आनी तिचो तो मोग करूंक लागलो. पूण सदांच ती मागीर अशें म्हणूंक लागली, हो म्हजो मोग करिना, म्हाका खूब त्रास दिता. कित्याक लागून? कित्याक तो म्हजो मोग करचे आसतना म्हज्या रुपाचो तो मोग करता. ताणें येवजिल्लें आसा पळय तें तो म्हजे सोबें घालता आनी म्हाका एक तें गुलाम कशें कोत्ता. आनी हाका लागून म्हाका बिलकूल मोग ताचो मेळ्ळो ना. एक अंतर कसो आसा. हांव हें तुमकां कित्याक सांगता? आयजूय तशेंच ह्या पयल्या वाचपान घडलेलें आसा. इस्रायली लोकांक देवान एकठांय केल्ली न्हय, आनी ताणें तांकां म्हणलें तूं सगळे मानामेद दिल्ले. पूण तीं कितें करतात? ताचें रूप पळोवंक सोदतात. कोणाचें? याह्वेचें. आनी तीं कितें करतात? मोइजेस दोंगरार 40 दीस आसलेलो, तो येना म्हूण तांकां फुरसत ना. हिंचे देवाक म्हणून तो मेळ्ळलो आसा, हो देव कसलो आसा, कोण आसा, ताका लागून ते पाडकुलो कोत्ता आनी वो याह्वे म्हणटा, वो आमचो देव म्हणटा, हाणेन आमकां सुटका दिल्या म्हणटा.
म्हणटच ती देवाक आपल्या मना प्रमाणे कोत्तात आनी घडून हाडटात आनी ताचे मागीर ते ताका मागीर ती बोजतात. मोइज येतान तो एकदम रागार जाता, पूण तो कितें म्हणटा, देव अदिकूच रागार जाल्लो आसा. कित्याक देवाक ताणें बोसचें आसतना हे इमाजीक ह्या पाडकुल्याक ती बोसतात. तो तुमकां भायर हाडटा, पाडकुल्यान कितें करूंक जाता, हिंचेच रोशनीन कितें म्हणून करूंक जाता. म्हणटच हें आमकां पयले वाचपान दाखयलेलें आसा. मोइज कितें म्हणटा देवाक, देवाक तूं जाणाय मनीस कसले पळय ते, पूण मनीस बरे बी आसलेले, तुवेंनूच तांकां निवडले आनी तुवेंनूच तांकां घडून हाडले. आब्राम आसलोलो, इजाक आसलोलो, जाकोब आसलोलो, ते तुवें जाणाय कशे भशेन ते जियेले, पूण तुवें तांकां घडून हाडले. तेच प्रमाणे हे पोरजेक एक पोरजा, एक कूड कशी तुवें घडून हाडल्या, तांकां तूं सांबाळून राख, तांकां तूं बोगशी. ह्या फुडें आमी पोत्तून सारकें कोत्तेलें हांव, तूं आमकां बोगसून आमचें जिवीत सारकें थऱ्यार हाड अशें तो तांकां देवाक सांगता. देव म्हणटा बरें, तशें जावं दी. पूण हें सगळें आनिकूय इतिहासान आमी पळयता की जेन्ना जे कोण खरे बोगत आसलेले फारिझेव बा ते शिकलेले, ते बी आतां जेजू कळकना. तेच भाशेन जेजू कोण आसूंक जाय, मसिया कोण आसूंक जाय, तें तांच्या मनांत आसा आनी त्या प्रमाणे जेजू ना म्हणून ताका ते नाकारतात. पूण जेजू कितें म्हणटा, मोइजेसान सगळें म्हजे विशयीच सांगलेलें आसा, शास्त्रांनी आनी सगळें पवित्र पुस्तकान म्हजेच विशय सांगलेले आसा, पूण तुमी म्हाका माननात. कित्याक तुमीच मनांत जें हाडटात तें एक आडखळ हाडटा आनी म्हजी खरी भक्ती तुमी करिनात. पूण म्हजी भक्ती म्हणजे कितें, म्हाका तुमी वळखना, म्हजें तुमी आयकनात. तुमी कित्याक लागून म्हजें आयकूंक जाय, कित्याक हांव सांगता तें देवाक कडसून हाडलेलें आसा, देवासून हांव आयलोलो आसा आनी देवाची गोवायकी म्हजे सोबे आसा आनी देव म्हाका मानता आनी लेखता, कित्याक हांव सदांच ताचें तो सांगता पळय, दाखयता पळय तें हांव कोत्तां अशें थंयसर सांगलेलें आसा. भयणीनो आनी भावनो, हें बोव कठीण न्हय, पूण आमची पळय चिंतना आसात, आमची पळय भावना आसात आनी आमचो मनोभव आसा, तो सदांच जेजूच्या स्वाधीन करीत रावंक जाय. नाजाल्यार ही सगळीं आमची आपणायलेली चिंतना पळय आसा ती आमकां भितरल्यान नाका पुरो कोत्तली. आनी हाका लागून आमी खूब निराशी आसता. कालूच आमी आयकल्लें कशे भशेन आमी मागीर देवाकूच शीण कोत्ता, पूण आमी समजोंकूच ना जाल्यार कितें चलता पळय तें आमच्या मनांत आनी काळजांत. ह्या कारणाक लागून सदांच जेजूच्या नांवान ही सगळीं चिंतना, भावना आनी चाल आसा ती भायर काडीत रावया, भायर काडया, भायर दवरया आनी जेजूचेर दवरली की ना ताचेर तो आशिर्वाद घालता, तें सगळें बदलता आनी आमकां खरें पळय तें आपल्या स्वतान घडून आमकां दिता. तेन्ना की आमी शांत जातले, नाजाल्यार आमचे मदें शांती ना, आमी उचांबळीत आसा. आनी ते तशेंच आसलेले आनी जेन्ना तो स्वतांत आसलो तांकां मागीर तें पटना, ताका काडून उडोवंक सोदतात, अशें जाता. सिरील जेरुसलेमाचो एक बिशप आसलोलो. तो 313 वर्सां ताचो जल्म जालो आनी तो म्हणून हितून जेरुसल्याक भुरगोच आसतना 37 वर्सांचो आसतना ताका बिशप केलो. मागीर तो बिशप जाल्या उपरांत 17 वर्सां ताका भायर जेरुसलेमाचो रावचो पडलो. 36 वर्सां ताणें म्हणून बिशपाचें काम केलें, थंय वावर केलो. पूण कित्याक लागून, कित्याक थंयसरूय तशेंच घडटालें. आर्यन म्हणून एक म्हणून हितून चिंतप आसलेलें जें जेजूची पळय देवपण आसा तें मानिनासलेलें आनी ताका लागून ताणें ताका बरेंच पिडापीड दिलें. पूण तो भायर रावन खूब ताणें वावर केलो इगोर्ज माती पासून आनी जेरुसलेम पासून. एक दीस तो भायर आसतना ताका व्हडलो एक खुरीस सरकार दिश्टी पडलो
आनी वो खुरीस कालवारीसान दुसरे सायडीन जायन म्हणून आसता त्या दोनूय दोंगरांचेर तो दिश्टी पडलो ताका. आनी ते मेरेन ताणें अशें येवजिलें की खुरीस आमी सदांच आमच्या कपाळार काडूंक जाय, आमच्या थिंचोरूय वेता थिंचोर आमी खुरीस काडीत रावंक जाय. कित्याक खुरीस काडलो की ना देंवचार आसा पळय तो नपयत जाता, तो पोवन वेता. ताका लागून आमी सदांच सांताक्रुजाची कूड काडटा ह्या तिनूय भागांचेर. पूण आमी पळयता जेन्ना आमी बेसांव दिता तांचेर आमी खुरीस काडटा. ज्या वस्तूंचेर आमी बेसांव घालता त्यो आतां जेवणाचेर घालता, दुसरे स्वातेचेर गेले की थिंचोर आमी खुरीस काडटा. ताणें सांगलां वय हे भाशेन करीत रावात. न्हिदताना पर्यंत आमी खूब जाणां सगळे भोंवतणी खुरीस काडटा, उशाचेर पर्यंत खुरीस काडून न्हिदता. तें ही एक बरी प्रॅक्टीस जी ताणेंच स्टार्ट केल्ली. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, ह्या वेळार आमी जेजूक आजीर जावया आनी सगलें जें आमचे भितर आहा तितलें ताचें स्वाधीन करून ताची चिंतना भावना आमी पत्करया. सगळीं जाणां आत अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत जेजू आमचे कुडींत मनांत आत्म्या देता. आमचें सवें आसा तितलें ताचें सवें आसा, ताचें सवें आमी तें दवरया. आनी तातूंतली आमकां सुटका मेळून आमी ताची चिंतना, ताची भावना, ताची चाल, तांचें चिंतप आमी पत्करतल्या आनी ताचे सारकी आमी ओदीक जातल्या. हे परी जेजू सवें आमी खरें देवाच्या भुरग्यांचें जिवीत जियेतल्या. आनी अशे भाशेन जियेताना आमी सगलें पासून मागया. हांगसर जीं देसां आसात, तुमची मागणी आसात आनी जाणीं आमकां मागण्यांची विनंती केल्ली आसा तितल्यांकूय धरून संवसारांत हे कोरोना व्हायरस आमकां नाका पुरो कोत्ता, तर तातूंतली आमकां सुटका दी म्हणून आमी देवा कडेन मागया. सोर पोदेदार आनी काकलुत्सरा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रुमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता, ती कोणवाळेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा निरंत्रणा खाल येवंक की पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागून आमी तुजे सुरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सिन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आनी हीं जीं वॅक्सिनां आयिल्लीं आसात तांचो बरो परिणाम जावंक आमी तुजे कडेन विनंती कोत्ता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जल्मानी उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. C20 Calvarazo Yon, page 36. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर पोदेदार देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदावा सर्वेस्पर मानून घेवं. सोर पोदेदारा देवा, आमी तुजी भुरगीं एकदम ओसोक्त ह्या बलिदाना वरवीं सगळ्या वायटांतली आमकां नितळ कर आनी आमचे असुक्तायेक सदां तुजो बळिश्ट आदार दी. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन.
सर्वेस्पर तुमचे सगळें आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळ जावं बारुया आमी ती सर्वेस्पराताय मागता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपोदेदारान सासणाच्या देवा सोर काल्यान सोर थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो न्ही आमच्या फायद्याचो आमचे कुडीक आमी दोणवण दिताना उगोणाचें तूं बोळ मोडटाय आमचें मन उंच उबारताय वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्तां आमच्या सुम्या वरवीं सासणाचें इनाम आमकां दिताय त्याच जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दोलबार तुजी तोर मोहिमा वाखणटात तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता पोवीत 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोल्ला तुज्या वैभवान सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नवीन येता ताका जय सर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्रत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो बापा ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यान साशणीक करोराचें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गूट परगटुया सोम्या जेजू आमी उंडो खाता आनी एकालचींतलें पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगट्टा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या आनी देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तार लोलयेच्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवणपणाचो बरवा सोदून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें बरजोडी तुमकां मोड पळोवंक फाव कर आमा सोमेस्तांची दोया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माये सांगाती तुजे पुती भाग्योन झुजे भाग्योन दोर्म दूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगळें भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोदेदार बापा सुर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन सगल्यांक आमच्या काळजांत धरून आमची इंतेसां आसात ती तुमची मागणी आनी जाणें आमकां मागण्यांची विनंती केलेली आसा तांचे बरोबर आतां आमी जेजू सवे म्हणया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं जी कशी स्वर्गांत जाता तशी संस्कारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन
सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरून दुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर आनी मिडियाचेर जीं आसात घरां तांकां तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या बातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सुद्दां काल तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सगळे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकृत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकृत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव मोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटतां. तुजे सोरशिल्लो कोडसुरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. जेजू बऱ्या गोवल्या D13 पेज 54. दोळे धांपून हो वेळ आमी जेजू बरोबर भितरल्यान सारया. घे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. काकलूत सरा देवा, जेजूच्या कुडी रोगताचो संस्कार आमी घेतला ताचे खातीर तुका दिनवासून
बोरवाशान आनी आमी हे मागणें कोत्ता सुकली आमची पातकां बोगोस आनी आमच्या गुण्यावाचो भार आमचे वयलो काडून आमची काळजां चड आनी चड निर्मळ कर अशें तूं दिताय ती सोडवण व्हडा संतोशान पुर्तेपणी जडूंक आमकां पावय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पोतेदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बडोपकार. भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळी सदांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तुगेलोय आनी सो जीव झरोवन मेलोय ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरा कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाकाणटा. आमेन. W3 page 263 W3 देवा मोजा देवा.